दक्षिण गोंया खातीर आपल्याक संद दिली जाल्यार आपूण अवश्य लोकसभा वेंचणूक लढयतलो अशें CWCचो पर्मनंट इन्वायटी गिरीश चोडणकारान गोमंतक टीव्हीक दिल्ल्या मुलाखतींत सांगलें. काँग्रेसीचे उमेदवार थारोवपाची प्रक्रिया थारिल्ली आसा. 3 स्तरांचेर नांवांची छाननी जाता आनी उपरांतूच उमेदवार थारता अशें काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकारान सांगलें. एक तर हांवें नाजाल्यार अमित पाटकरान हें सांगपाक जाय की आमी झगडटात म्हणून. डेफिनेटली जेन्ना जेन्ना इश्यू जाता आमी बसून डिस्कसूय करतात, पार्टीचे स्ट्रॅटजीजूय चलयतात. पूण हांव कमी आसता. कंप्लेन आहा तेंची, अमित पाटकर येयला आनी गिरीश चोडणकर दिसत ना म्हणून खंयच. ना, हांव रिजायन जातकर हांव परत म्हज्या टिचींग जॉबाक परत जॉयन जालो. पयलीं म्हणजे स्क्रिनींग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करपा पडटली, प्रदेश इलेक्शन कमिटी आनी तेजे नंतर केंद्रांतली सेंट्रल इलेक्शन कमिटी. सो कॅन्डिडेटाचे बद्दल हें करपाची हे पावर ह्या 3 जाणां आसा. तो पावर आनी कोणाकूय ना. तो CWC हांव पर्मनंट इन्वायटी जालो न्हू, तो पावर म्हाकाय ना. प्रदेश इलेक्शन कमिटी ती एप्लिकेशन स्क्रुटनायज करतली, तेजे नंतर स्क्रिनींग कमिटीक धाडटली आनी स्क्रिनींग कमिटी सेंट्रल इलेक्शन कमिटी. तेजे पयलीं कदाचित डिस्ट्रिक्ट कमिटीकूय जर पावर दिले जाल्यार डिस्ट्रिक्ट कमिटी दोनूय त्योय बी ते नांवांची स्क्रुटनी करून ते मुखार धाडपाक शकतात. हे फावट कितें म्हाजो प्रश्न तो अशें. तुमकां आतां पार्टी कितें डिसिजन घेता ते फॉलो करप. की हांव पार्टीचो एक सेवक आसा. पार्टीन सांगलें की तूं इलेक्शन लडनाका, मैदानान देंव, सपोज देंवनाका म्हणल्यार देंवलो ना. देंव म्हटल्यार देंव. देंव म्हणल्यार देंव. लास्ट असेंब्ली इलेक्शनाक तेंच जालें. असेंब्ली इलेक्शनाक सांगलें पार्टीन की तूं असेंब्ली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करनाका, तूं लोकसभेक तुजें हें पळोवया म्हणून त्या टायमार. सो त्या टायमार लास्ट टायम आमी असेंब्ली तुमी खंय कंटेस्ट करपा आशिल्ले? फातोड्डा? ते पक्ष ठरयताले. तुमचो मतदारसंघ असो नाशिल्लो, तुमी बट कंटेस्ट करपा आशिल्ले. बेजिकली तयारी करताले आमी. इलेक्शन म्हणजे सगळ्यांक जें आशिल्लें की एज अ प्रेजिडेंट हांवें कॉन्टेस्ट करपाक जाय आशिल्लो म्हणून. पूण सेंट्रल लिडरशिपीकूय भितर 2 हें आशिल्ले, व्हीव आशिल्ले की जे बाकीचे केंद्रीय लिडर आशिल्ले तांकां दिसपालें की हांवें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक जाय. पूण आमचो इंचार्ज जो आशिल्लो दिनेश गुंडूराव, ताका दिसतालें की हांवें करप न्ही, हांवें फूल ऑर्गनायजेशनाचेर 40 मतदारसंघाचेर फोकस करचो. अशी एक वेगळी रणनिती आशिल्ली. आनीक तेजे नंतर म्हाकाय दिसलें की हांवें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करप ना. आनी त्या हाजेर केंद्रीय नेतृत्वाकूय मागीर हांवें बाकीच्यांकाय सांगलें की ती स्ट्रॅटेजी सारकी आसा. तेणें बोल्लें यू ट्राय टू फॉर द नेक्स्ट पार्लमेंट इलेक्शन इज लोकसभा. हें सांगलेलें तुमकां तेन्ना की लोकसभे खातीर तेन्ना स्ट्रॅटेजीज तश्योच जाल्ले न्ही, डिस्कशन जाल्लें. तुमी आसा. आतां कितें आसा, टायम बदलता, वेळ बदलता. म्हाका इच्छा आसली जाल्यार सुद्दां पार्टीची ती इच्छा आसपाक जाय. ती तुमी उलोवनूय दाखोवंक जाय न्ही, बाबा आपूण इच्छूक आसा म्हणून. म्हाजे लिडरशिपी कडेन हांवें कितें उलयलें, हेजेर चर्चा जाली तेन्ना हांव उलयलो आसा की तुमी उलयल्या जे हांव पब्लिकाक आमी पार्टीचे एक लॉयल कार्यकर्ते आसा, पार्टीचो निर्देश मानून आमी काम करता. हे फावट प्रेफरन्स सावथ गोवा जर तुमकां हें दिलें जें कितें आसा तें. पूण म्हाका एक दिसता कितें हांवें प्रत्येक इलेक्शन हें पक्षा खातीर लडलां, म्हाजे खातीर लडलां. पूण ह्या खातीर म्हाका जर ऑप्शन दिलें जाल्यार हांव इलेक्शन म्हाजे खातीर, पार्टी खातीर जालेंच, पूण म्हाजे स्वता खातीर इलेक्शन लडपाक, कारण एक तरी संदी मेळपाक जाय स्वता इलेक्शन लडपाक. स्वता काम केलें संघटनेचें अशें दिसता तुमकां. आतां खंय तरी एक संदी मेळपाक, इश्यू खंय तरी लोकसभेन नाल्यार विधानसभेन तरी म्हाका मेळपाक जाय इलेक्शन जें म्हाका जाय थंय कॉन्टेस्ट करपाक. हांवें पार्टी खातीर सगळ्या कॉन्टेस्ट केली इलेक्शन जें गरज आसता.